एंटी करप्शन ब्रांचीन समन्स धाडिल्ल्यान गोवा डेरीचो व्यवस्थापकीय संचालक नवसो सावंत आणि बाकीचे दोग ऑफिसर बेरेस्तारा चौकशी अधिकाऱ्या मुखार हाजीर झाले. गोवा डेरीच्या असिस्टंट मॅनेजर विनायक धारवाडकाराक कंत्राटदाराकडच्यान 40,000ची लाच प्रकरणाचे चौकशेत तिगांकूय आपयिल्ले. कागाळ करपी कंत्राटदाराक जर 13 ऑगस्टाक वर्क परमीट मेळिल्लें जाल्यार ते इतले दीस असिस्टंट मॅनेजर धारवाडकार आपल्या कडेन कसो घेवन बसलो ताचेर एसीबीन एमडी आणि त्या ऑफिसरांक उजरायले. एमडी म्हणटा एसीबीचे चौकशेक तो खंय पुराय सहकार्य करता. म्हणजे हेजे केशी बद्दल जे असले म्हणजे सगळे स्टेटमेंट घेतला, कितें प्रोसिजर कशें कितें ते सगळें तेणी जाणून घेतला आणि हांवें कितें आसा न्हय ते सगळें सांगलेलें आसा. परत आपयलें तुमकां कितें? हय, परत आपयतले ते. केन्ना? एक्चुली म्हाका फाल्यां यो म्हटलेलो न्हू. फाल्यां म्हजी बोर्ड मिटींग आसा ती हांव त्या संदर्भान तांकां कळयतलो. कोणाक कोणाक आपयलें? आज म्हाका आपयला, आमच्या परचेज डिपार्टमेंटाचो आहा ताका आपयला आनी चेअरमॅनाक आपयला. आरोपी विनायक धारवाडकार 13 सप्टेंबर मेरेन पोलीस कस्टडीन उरतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.